नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। मोपा विमानतळाक दसऱ्याच्या मुर्तार सरकार काडटा RFQ, डिसेंबर म्हळ्यार RFP, मार्च म्हळ्यार नेमतले कॉन्ट्रॅक्टर, मुख्यमंत्र्याची घोषणा। केंद्रान लिजाचेर दिल्ले 214 कोळशाच्या खणीचे लीज सुप्रीम कोर्टान थारायले बेकायदेशीर। गोयच्या IDCची छत्तीसगडांतली खण गेली। गोय सरकाराचे 20 प्रकल्पाक धपको। RBI आणि सरकाराच्या मान्यतेशिवाय सहकारी बँको मायनिंग रीण माफ करूंक शकनात। स्टेट लेवल बँकर्स कमिटीन केलें स्पष्ट। नव्यान येवजण करपाची सुचोवणी। अमिताभ बच्चन इफ्फीचो मुखेल सोयरो म्हूण जवळ जवळ निश्चित। केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री जावडेकर हेच सप्तकांत एक वेळ करतलो घोषणा। काणकोणा भाटपाळे सकाळ फुडें एक्सिडेंट, चली गेले। ताबो सुटिल्ल्या ट्रकान उडयलो रस्त्याकडेचो बस स्टॉप। कॉन्क्रिटाचे बांदकाम, मोटरसायकली, बसीक राविल्ले चलयेक मरण। खबरो विस्तारान। मोपा विमानतळाचे काम पर्रीकार सरकारान सुरू केला। येता त्या 3 ऑक्टोबराक दसऱ्याच्या मुर्तार विमानतळाचो अणभव आशिल्ल्या कंपन्यांकडच्यान जागतीक पांवड्यार RFQ प्रस्ताव सरकार मागयतलो। डिसेंबर म्हळ्यार RFQ थारायतले। उपरांत RFP थारतलो आनी मार्च म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्टर नेमतले। गोंय सरकारान गोंयभर म्हयन्याभराची स्वच्छ भारत नितळ गोंय मोहीम सुरू केल्या। मुख्यमंत्री पर्रीकार पणजे मिडिया कडेन उलयलो। मोपा विमानतळ बांदपाचें काम गोंय सरकारान सुरवात केलां। दसऱ्याच्या मुहूर्तार सरकार विमानतळा खातीर कोटेशनां मागयतलो। हाचेर मंत्रिमंडळाचो निर्णय अजून जावपाचो आसा। मार्च म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्टर नेमतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान मिडियाक उलोवन दाखयलां। पणजे स्वच्छ भारत नितळ गोंय मोहिमेक सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो। 3 तारखेक दसऱ्या दिसा वी आर रिलीजिंग RFQ. Only cabinet decision is to be taken, which will be done on Monday or Tuesday. Sir, advertise may come on Tuesday. RFQ chair म्हाका दिसता 90 days selection जावंक जाय. It is only qualification. That means we will select people who will be eligible to quote for RFP. साधारण RFQ डिसेंबर पर्यंत ताजे प्रोसेस कंप्लीट जातलो। जानेवारी पर्यंत ती ऑर्डर वतली। ती म्हणजे कोण सिलेक्ट जाले तर ती जाले की RFP येतलो इमिजिएटली विथिन 10-15 days. सो मार्च एप्रिल पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टर शुड बी ऑन एप्रिल भितर। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस। केंद्र सरकारान 1993 सावन वेगवेगळ्या कंपन्यांक लिजाचेर दिल्ल्यो 218तल्यो 214 कोळशा खणीचे लीज सुप्रीम कोर्टान बेकायदेशीर थारायल्यात। गोयच्या IDCची खण गेल्या। फक्त 4 सरकारी खणीचे वेव्हार चालू दवरल्यात। लीज रद्द करपाक सरकाराक 6 म्हयन्याचो प्रास दिला। तो मेरेन हे खणींतल्यान काडिल्ल्या कोळशाचेर संबंधीत कंपन्यांक सरकाराक रॉयल्टी म्हूण प्रत्येक टना फाटल्यान आनीक 295 रुपयाची रॉयल्टी भरची पडटली। गोयच्या IDCची छत्तीसगडांतली खणूय गेल्ल्यान पर्रीकार सरकाराच्या 20 प्रकल्पाच्या प्लानाक धपको बसला। केंद्र सरकारान 1993 सावन वेगवेगळ्या कंपन्यांक दिल्ले 218तले 214 कोळशा खणीचे लीज वेव्हार सुप्रीम कोर्टान बेकायदेशीर थारायल्यात। मात केंद्र सरकाराच्यो 4 कोळशाच्यो खणी रद्द केल्यो नात। ह्या कोळशा खणीचे वेव्हार 6 म्हयन्यां भितर बंद करपाचो आदेश कोर्टान मायनिंग कंपन्यांक दिला। खणींतल्यान काडिल्ल्या कोळशाचेर संबंधीत कंपन्यांनी सरकाराक प्रत्येक टना फाटल्यान आनीक 295 रुपयांची रॉयल्टी भरची अशेंय सुप्रीम कोर्टान मायनिंग कंपन्यांक सांगलां। The court has given judgment today. It has accepted the stand of the government of India that if all the coal blocks which are cancelled, the government will be in a position to move forward. Now, the court has cancelled all allocations except 4. So 4 remain out of 218, and those 4 are 2 belong to an ultra mega power project in the state of Madhya Pradesh. So those were in any case not a part of the judgment, but they have been clarified that they are not affected. The 2 which have been saved by the Supreme Court is one belonging to NTPC and one belonging to SAIL. Both are central government companies. क्योंकि सरकार ने बोला था कि हमारी पूरी तैयारी है, इन कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन करने की हमारी पूरी तैयारी है, तो उन्होंने सरकार का और अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है कि सरकार इससे चिंतित नहीं है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई
खास असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्टाच्या ह्या आदेशाचो गोंयच्या मायनिंगाचेर आनी छत्तीसगडात आशिल्ल्या गोंयच्या कोळशा खणीच्या वेव्हाराचेर गंभीर परिणाम जातलो अशें आपाचो फुडारी राजेंद्र काकोडकार म्हणटा। सरकारी मालमत्ता कोणाकय दिता तेन्ना ताजो फुल पैसे सरकारी तिजोरेक डेपॉझिट जावपाक जाय अशी राज्य घटना सांगता। जेन्ना राज्य घटना हे सांगता तेन्ना MMRD एक्ट कितेंय सांग जाल्यार सुप्रीम कोर्टान सांगलें की आपूण तें पळोवची ना, कारण राज्य घटना ही MMRD एक्टा पेक्षा सुपिरियर। ताका लागून ताणें ते कॅन्सल केली सगळी लिजां। तशीच पद्दत आमच्या हांगच्या ती कोळसो आसूं किंवा आयर्न ओर मायन आसूं ताका तेंच लागू जाता। खंयची गव्हर्मेंटाची संपत्ती जेन्ना तूं पयशे घेनासतना अस्पर्धात्मक पद्दतीन किंवा अपारदर्शक पद्दतीन दिता तेन्ना ते घटनेचे उपमर्ज जाता आनी ताका लागून ती कॅन्सल जाता। इम्पॅक्ट कितें हाजो इम्पॅक्ट की आमची 27 लिजीस कितें रिन्यू करपाक पळयता ताजेंय बी तेंच जातलें। हो मेन इम्पॅक्ट जातलो ताजो। कोळशाच्या खणीची सरकार नव्यान पावणी करपाक सोदता म्हूण केंद्र सरकारान पयलींच सुप्रीम कोर्टा मुखार स्पश्ट केलां। ते प्रमाण लिजांची पावणी जातली। मात गोंयच्या हातांतल्यान छत्तीसगडांतली कोळशाची खण गेल्या। गोंय सरकाराचे थंयचे 20 प्रकल्पाची आतां धडगत ना। ते शिवाय थंयची खण आनी सल्लागाराचेर सरकारान फाटले 6 वर्सांत कोटी मोडल्यात ताचें कितें हो प्रस्न वेगळो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। खणीचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांक रीण माफ करपाची येवजण नव्यान करून सहकारी बँकांनी सरकार आनी रिझर्व्ह बँकेक दिवची म्हणून राज्य पांवड्यावेल्या बँकर्साचे बसकेंत थारला। बुधवारा स्टेट लेव्हल बँकिंग कमिटीची बसका जाली, थंय हो निर्णय जालो। RBI आनी सरकारान मान्यताय दिल्या शिवाय सहकारी बँको रीण माफ करूंक शकनात ही गजाल कमिटीन स्पश्ट केल्या। राष्ट्रीयकृत बँकाच्या 1995त काडिल्ल्या परिपत्रका प्रमाण रीण माफी येवजण करची म्हूण थारला। राज्य पांवड्यावेली बँकर्सांची बसका बुधवारा पणजे जाली। गोंयांतल्या सगळ्या बँकांचे प्रतिनिधी ह्या बसकेक आसले। खणबंदीक लागून त्रासान पडिल्ले ट्रकवाले, बार्ज धनी आनी मशीन धनियांक रीण माफ करपाच्या प्रस्नाचेर ह्या बसकेन खोलायेन भासाभास जाली। रिझर्व्ह बँकेन 1995 वर्सा धाडिल्ल्या परिपत्रका प्रमाण राष्ट्रीयकृत बँकांनी रीण माफी येवजण तयार करची अशी सुचोवणी ह्या बसकेन केली। सरकारी बँकांक सहकार निबंधकाची मान्यताय घेवची पडटली अशें सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आसले। त्या प्रमाण नव्यान येवजण तयार करून सरकार आनी रिझर्व्ह बँकेक धाडची अशी सुचोवणी ह्या बसकेन जाणकारांनी केली। ट्रक धनी, बार्ज धनी आनी मायनिंग मशिनरी धनियांक रीण माफ केल्यार फाल्यां गॅरेज धनी आनी हेर कांय लोकूय कोर्टान वचून रीण माफी येवजण रद्द जाव येता अशी भिरांत कांय बँक प्रतिनिधींनी उक्तायली। त्या खातीर रिझर्व्ह बँके वांगडाच सरकाराची मान्यताय घेवची अशी सुचोवणी कांय बँकवाल्यांनी केली। गॅरेजवाले आनी खण वाठारांतल्या हेर लोकांचें लुकसाण जालां अशें ह्या बँकवाल्यांचें म्हणणे आसलें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। घेऊया एक विराम।